नमस्कार, बोळवे प्रुडंट खबरो। संसाराबरोबर गोंयकारांची नातलां सुरू। मध्यानराती येशूचे जल्माचे परवे उपरांत संसारभर नातलांची सेलिब्रेशन्स। फुडले 8-10 दीस आता नातलांचो मूड। इयर एंडाक स्टार हॉटेलांनी फॉरेन टुरिस्ट 30% पडलो। पोरू बादली नोटबंदी, ओनू जीएसटी, गोंय मोस्ट एक्सपेन्सिव टुरिस्ट डेस्टिनेशन। खासा रिपोर्ट। गोंय ड्रग्सांक आंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन। एनसीबी म्हणटा दिल्ली गोंय आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स वेव्हाराची मुखेल केंद्रां। दिल्ली गोवा अब्रॉड मेजर चेन। स्पेशल रिपोर्ट। नागरी पुरवण खात्याची 3 वर्सां आदली रेशनवाल्यांची आधार कार्ड डेटा अपग्रेडेशन मोहीम फेल। आता नव्यान डाटा अपग्रेडेशन रेशना बदला सबसिडी खात्यांत घालपाची स्कीम गोंयांत चलना। ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेटी खातीर गोंयांत धाडलें दक्षिण गोंयचे वेळसाव पाले बिचाचें नांव। पर्यावरण राना मंत्रालयाचे बसकेंत जातली चर्चा। उपरांत इन्स्पेक्शन। प्रुडंटान केल्लो रिपोर्ट। आणि तामिळनाडूंतलो मार्शल आर्ट्स प्रकार सिलंबमाची पहिली गोंय पावड्यावेली इंटर स्कूल सर्त जाली दिगास पंचवाडी ग्राउंडार। तामिळनाडूंतल्या खेळाक गोंयांत बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स। सोमारासावन संसाराबरोबर गोंयकारांची नातलां सुरू। घराघरांनी इगर्जीचेर सजावटीच्यो लायटी, तरेतरेचे गोडशाचे जिनस, केक, नक्षत्रां, सांता क्लॉज। नातलां म्हणल्यार येशूच्या जल्माचो सुवाळो। राती 12 वरांचेर येशूच्या जल्माचे परवे उपरांत संसारभर नातलांची सेलिब्रेशन सुरू जाली। मध्यानराती इगर्जींनी मिडनायट मास जाले आनी उपरांत नातलांच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो। फुडले 8-10 दीस आता नातलांचो मूड। गोंयच्या टुरिजमाची परिस्थिती इयर एंडाक पोरूं इतली वायट ना, मात बरी म्हणपा सारकी ना।
पोरूं इयर एंडाक नोटबंदी बादली, ट्युरिस्टांची बॉल्सां रिकामी जाल्लीं, अंदू पयसो घोयटा पूण जीएसटीक लागून चड करून स्टार हॉटेलांचें रेटींग उजो पेटला. शेकवाले धरून स्टार हॉटेलां मेरेन ट्युरिजम वाल्यांची भिस्त फॉरेनरां परस देशी ट्युरिस्टांचेर चड. गोंय जालां म्हारग डेस्टिनेशन, अंदू इडियमूय ना. खासा रिपोर्ट. हे खेप गोंयान नवीन वर्सा आनी नातलांक लागून हॉटेलाचो प्रेस खंय 4 पट वाडला, लाखांचेर पावला. 5 स्टार हॉटेलाचे एका दिसाचे टॅरिफ पळयल्यार तातूंत 2 जाणांचो 5 ते 6 दिसाचो थायलंड, बाली आनी दुबय सारकेल्या इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनाचे स्टे, फ्लायट आनी लोकल ट्रान्सफर धरून टूर जातलो. 28% जीएसटीक लागून हॉटेलांक आनीक उजो. रूम 55,000चो जाल्यार जीएसटी धरून 71,000चेर पावता. फॉरेन टुरिस्ट 30% पडला. गोंय खंय एक्सपेन्सिव्ह टुरिस्ट डेस्टिनेशन, ईडीएमूय ना आनी हांगा टुरिस्टांक इन्फ्रास्ट्रक्चरूय जाग्यार ना. Look, we have seen a drop in tourist inflow last year, Christmas, and that was because of demonetization. But this year, there seems to be again a further drop. And the reasons are difficult to understand, but probably I would see probably Goa is becoming quite an expensive destination. First of all, traveling to Goa is becoming very expensive during this peak period. Traveling in Goa is also becoming very expensive because of the high cost of taxis. Taxation is high. So overall, it becomes a very expensive holiday. So which is deterring tourists from coming into Goa. That could be the few reasons I feel. Basically, we have also had other problems like infrastructure, which was not in place earlier but is gradually getting into place. 2 years ago, we used to have a lot of tourists coming in because of the EDMs. But that also now has moved to other places because of the high licensing cost. हे खेप बीच शेकांचेर चडशे डोमेस्टीक टुरिस्ट, इंटरनॅशनल टुरिस्ट खूब कमी. पोरूं नेमके इयर एंडाक डिमॉनिटायझेशन आनी ह्या वर्सा जीएसटीन वाट लायली म्हूण शेकवाले उलयतात. लागीं हा न्यू इयराक पूण आमकां थोडे ट्युरिस्ट डोमेस्टीक जावं फॉरेनर जावं कोणूय ट्युरिस्ट आमकां कोंता येता, नाजाल्यार आमची इकॉनॉमी इतली बॅड जातली सारकी. आमकां इवन थोडे शेकवाले सांगताले की तांचे स्टाफाचे इवन पेमेंट पासून येना म्हणून. थोड्या शेकांनी स्टाफ सोडून गेलो कित्याक ट्युरिस्ट ना म्हणून. जाल्यार टॅक्सीवाले म्हणटात हॉटेल आनी फ्लायटीच्या ट्रॅव्हलाकूय उजो पेटिल्ल्यान गोंयान टुरिस्ट पडलो. तांकां खंय गोंया परस बाली, दुबय सारकिल्ले बाकीचे इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनाची पॅकेजी परवडटा. थोडे कोण येतात ते खंय स्कुटरी घेवन भोंवंक सोदतात. Reason आसा कितें सांगचे, एक्चुअली हॉटेल रेट्स आर व्हेरी हाय. What reason? आनी कितें आनी फ्लायट हाय हा. ताकाच लागून लोक येता न्हू. आनी फ्लायट आनी हे कितें रावता, हॉटेलवाले कशे रावता, हॉटेलवाले रावतात सगळ्याक डिक्लेअर करतात की हा माझे हॉटेल सारखे फूल हा म्हणून सांगतात. कित्याक तांकां पयले बूक केल्यार कमी पयशांक बूक करचे पडटा न्हू. कस्टमर येता फुला करतात आनी कस्टमर हांगा वॉकिंग येयलो काय जाय तितले पयशे सांगतात. मागीर आता खंय घेतात टॅक्सीचे, ही टॅक्सी हांगा चलोवप फ्री मेळटा इतल्या गर्देन सांग म्हाका. आणि बायकूच लोक घेऊन घेतात. बायक घेतलो कित्याक रस्ते इतके बारीक आहा, सगळे रस्ते फोडून दवरले, रस्ते सगळे फोडून दवरलेले आहा. कितें म्हणून हे करता हॉटेला खातीर बिकॉज मोस्टली सेम लोक श्रीलंकाक वयता, लोक केरळाक वयता, थंय सवाय मार सारखे हांकांच सीजन लागता. कितें जालें आमी 100 रुपया सुबेज घेतल्यार तो म्हणटा सांगता आनी कस्टमर येयना म्हणटा. आनी या ते व्हडले हांगा घडटाले लोक सांगता ना म्हाका. मागीर आमचे तुवें 50 सुबेज घेतल्यार हे म्हणटा की हा टॅक्सीवाल्यान लुटता म्हणून पब्लीक येयना. हांगा हॉटेलवालो हजारांनी लुटता, ताका कितें करता गव्हर्नमेंट हो हजारांनी लुटता. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आन्सर. पोरूं नोटबंदी अनु जीएसटी आनी तातूंतच मुळान टॅक्सी, हॉटेलां धरून गोंय एक्सपेन्सिव्ह टुरिस्ट डेस्टिनेशन. गोंयच्या स्टार हॉटेलांनी रावचे परस भायल्या टुरिस्ट डेस्टिनेशनाच्यो फॅमिलींच्यो टूर पॅकेजी इंटरनॅशनल टुरिस्टांक परवडटात. फॉरेन टुरिस्ट 30% पडला, उरलो तो देशी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.